दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या कामाचेर मॉडेल निमाणे करपा खातीर आनी फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्यांत सगळ्यो गजाली जाग्यार घालपाक मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला समिती स्थापन करपाचें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सभाघरांत दिलें। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या विशया वयल्यान विजय सरदेसाय, कार्लोस फरेरा हांणी प्रश्न विचारल्या उपरांत मंत्री उलयतालो। एकूच हांव विनंती करता स्पीकर सर की बाब विजय सरदेसायन जे सांगला त्या काय पॉइंट्स त्यांनी रेस केल्ले आसा ह्या हेजेर हांव एकूच हावजान आयज स्टेटमेंट करूंक सोदता की मुख्यमंत्रीचे कडेन चर्चा जाल्ली आसा, मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्ली आसा एंड फुडल्या 3-4 म्हयन्या भितर आमी वी विल ट्राय टू फायनलायज अ मॉडल to get a very capable, if any member, I am telling you very frankly, if any member of the opposition also wants to be in a part of it, I am not really bothered, but Chief Minister in part next, of what? एक minute अरे एक मिनिट हांव उलयता आयज PPP च्या माध्यमांतल्यान आमी हॉस्पिटल दिना कोणाक। स्पीकर सर आमी हे जे नीती आयोगाचे मॉडेल जो आसा जे खूब कडेन जे सक्सेसफुली इम्प्लिमेंटेशन जाल्या तेजे केल्यार आमी जे HLL कडेन टायप करता आनी त्याच बरोबर तांकां जे ऑन बोर्ड घेवंक सोदता हेज्यान 2 गोष्टी जातल्यो, आमकां एडिशनल डॉक्टर्स बी गावतल्यो, आमकां एडिशनल स्पेशलिटीज बी गावतल्यो, टीचिंग इन्स्टिट्यूट बी ते जातले आनी त्याच बरोबर लोकांची सेवा करपाक थ्रू DDSSY गोंयचे जनतेक कसलोच त्रास जावना। हांवें मुख्यमंत्रीक आयज कांय दीस पयलीं सांगलेलें आसा की मुख्यमंत्रीचे चेअरमनशीप सकयल आमी एक कमिटी फॉर्म करून आमकां हें सिलेक्ट करपाची गरज आहा, कित्याक सगळी कडेन आमी जर हात पसरले तर सरकाराक त्रास जातले।